सोमारा सांखळे एका वराच्या पावसान ढगफुटी दृश्य निर्माण जाल्ले। हे फाटभुंयेर सांखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोप हांणी हुंवारा आयिल्ल्या वाठाराची मंगळारा पळोवणी केली। काल निर्माण जाल्ली परिस्थिती फुडाराक उपरासची न्हय म्हूण उपाय येवजण आखतली अशी हमी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोप हांणी दिली। काल साखरेन खूप नेटान पावस आलो इतलो की म्हाका दिसता 100% जास्त उदक पडलें। पण ही निसर्गाची एक संकेत आसा, हेज्या फुडें जर अशें एकदम पावस पडलेलो आमी सामकें अलर्ट जावपाक जाय। त्या प्रमाणे आमचे वायस चेअरमन श्री आनंद काणेकर आनी आमचे बोरेकर आनी आमचे बाकीचे कावन्सिलर आपआपल्या वॉर्डान इन्स्पेक्शन करत आसात। आमी जाय फुडल्यो ज्यो गजालीं खातीर ज्यो प्रिकॉशनरी गजाली आमी करपाक जाय तेजें एक इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां थोड्यो गजाली पळोवनूय येयल्या। त्या प्रमाणे हांगा तुमी दिसता त्या नाल्यार नैसर्गीक व्हाळ आसा थंय आमचे रियाज आसात जे कावन्सिलर तांच्यांनी रिटर्निंग वॉल घेतला इन प्रोसेस। आमी जायत्यो विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल सीएम तेंच्यांनी आमकां गायडन्स दिल्या। तशा प्रमाणे आमी PW डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी जे प्रोजेक्ट पायपलायन आसा टू कर्टल ऑल दीस प्रॉब्लेम आमी तेजेर फॉलोअप केल्या। आतां सद्या फास्ट एंड फॉरवर्ड म्हणटा तशें JCB घालून हें सगळें क्लिनिंग करपाचें आसलें, कारण थोडे डेवलपमेंट प्रोजेक्टाच्या खातीर जो एक्सकेवेशन जालां तेजी थोडी मातीची सगळी फट्ट करून व्हांवून येयल्ली आसा ती मी काडटले जाणे करून चवथीक तरी कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। आनी आमी इतली अश्युअर करता की फुडल्या फावटी पावसा पयलीं प्री मॉन्सून कामां करच्या पेक्षा आफ्टर गणेश चतुर्थी रोखडीच आमी कामां हातान घेतली जेणे करून ती पावसाचो एकदम मारो आनी अशी तारांबळ उरची ना। सो जायते आमी आतां इन्स्पेक्शन सगळ्या वॉर्डांनी चालू उरता। पण ढगफुटी सारकोच पावस जालो तो वादळूय एकदम जालें आनी उदक भरपूर व्हांवून गेलें। आतां आमी सगळे कडेन पळयता जाल्यार एकूच तुमकां सांगता आमची म्युन्सिपालिटी म्हणून प्री मॉन्सून गटरां साफ करपाचें खंयच उरना। तरी हांव लोकां कडेन मागता एकदां गटरां साफ जाली ते परत मॉन्सूनान आमच्या लेबरांक देंवपाक पॉसिबल ना। सगळे पब्लिकांनी एक चक्राय म्हणून जाता तितले प्लीज नाल्यान येणे आपले सगळे कचरे कट केल्ली झाडां किंवा प्लास्टीक उडोवची ना। आतां जर तुमी पळयशात ज्या जाग्यार ब्लॉक जाला मेजर प्रॉब्लेम आसा हो प्लास्टीक आनी कापिल्ली झाडां जी वचून जो कचरो लोकांनी नाल्यांनी घातला पळय तो व्हांवून वचून सगळो परत थंय जाला। सो एक सुजाण नागरीक म्हणून ह्यो गजाली जावच्यो न्हू म्हणून सगळ्यांनी प्लास्टिकाच्या बाबतींत व्हेरी प्रिकॉशनरी रावचें।